My demand is that there should be a policy created to protect job opportunities that Goans deserve. गव्हर्नमेंटाकडे कसलोच मेकॅनिझम ना कितले गोंयकार ह्या प्रायव्हेट इंडस्ट्रीन काम करता हें चॅक करपाक. हांवें जेन्ना एसेंब्लीन प्रश्न घाला ताणें म्हाका सांगलां तांचे कडेन कसलोच ट्रॅकिंग सिस्टम मेकॅनिझम तांचे कडेन कसलोच ना म्हूण. आनी सरकार हांव एसेंब्लीन हें हांव तुमकां सांगिता गेले 6 वर्सां जालीं हांव डिमांड करतां आनी सरकार इज नॉट पेईंग हीड टू दीस. आतां अशें तर प्रायव्हेट इंडस्ट्रीक आज हांवें एक म्हाका केस मेळ्ळी, काल मेळ्ळी, आज एक मेळ्ळी. आज हांवें मुखेलमंत्र्याक फोन केलो आतांच. तो म्हणटा म्हाका सांग मरे आपूण एक्शन घेता. म्हळ्यार आतां कितें तें हांवें सोदपाची केस मुखेलमंत्र्याक सांगपाची, मुखेलमंत्र्याचें इंटरव्हेन्शनान तें काम बंद जावपाचें. वेर इज द पॉलिसी? अरे पॉलिसी खंय आहा? गोंयच्या लोकां कडच्यान मतां मागली मरे तुमी, तांचे कडेन मागूं ना. वचून बोईसर मागपाची मतां, पुण्याक वचून मागपाची मतां. गोंयकारां कडच्यान मतां घेतल्या, निवडून तुमी आयले गोंयकारांचे खुस्तार आनी नोकऱ्यो तांकां दिता. सो पॉलिसी अशी नासतना आनी असो जर फ्री रन तुमी अलाव केलो जाल्यार मागीर आमी आमचे भशेन हे मॅनेजमेंटाक कितें तें करचें पडटलें आनी ताजे खातीर फकत गोंयचो सरकार रिस्पॉन्सिबल आसता. दिस इज माय क्लियर वॉर्निंग टू द गव्हर्नमेंट एंड टू दीस मॅनेजमेंट्स. फाल्यां सगळे गोंयकार जर उबे रावले आनी तांकां मॅनेजमेंटाकूच टार्गेट करूंक लागले बिकॉज यू आर पेईंग नो हीड टू अवर एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स, देन वी वील हॅव टू डू वॉट वी हॅव टू डू. एक म्हणल्यार हाजे खातीर हांव मागतां की सरकारान वायट पेपर नेक्स्ट एसेंब्ली सेशनान दिवचो ऑन द एंटायर एम्प्लॉयमेंट सिनारिओ की कितले हे फार्मास्युटिकल युनिटांनी गोंयकार काम करतात, कितले तांचे जॉब वेकन्सीज क्रिएट करतात, कितले गोंयकारांक थंय नोकऱ्यो मेळटात आनी कितें क्वॉलिफिकेशन गरजेचें आहा. हांव जाणा की स्पेशलायझेशन जंय आसा जर एक PhD जाय बायोटेक्नॉलॉजीन, ती PhD पर्टिक्युलर बायोटेक्नॉलॉजी ना जाल्यार तूं नोकरी दिवंक शकना. ताजेर हांव आक्षेप घेना. पण हांव हेंय जाणा म्हजी भयण बायोटेक्नॉलॉजी प्रोफेसर, कितलेच गोंयकार थंय डिग्री MSc कंप्लीट करतात, तांकां नोकऱ्यो मेळटा गोंयांत? नोकऱ्यो ना. मागीर हे इश्यू असो जाता म्हणून हांव म्हजो पयलो डिमांड आहा वायट पेपर.